सोमाराच्यान शाळा सुरू जातात. शाळा वेवस्थापनान सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर खोशी उक्तायल्या, पूण दुसरे वाटेन पालक मात ह्या निर्णयाचेर नाराज असल्याचे दिसून येता. पळयात पुराय बातमी. शाळा सुरू करपाच्या निर्णयाचेर शिवोलेच्या वसंत विद्यालयाचो हेडमास्टर सूरज चोडणकरान खोशी उक्तायल्या. वर्गातले शिक्षण विद्यार्थ्यांक घरा बसून मेळचे ना, देखून शाळा सुरू करपाचो निर्णय योग्यच आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. इट्स टेकन इन अ हरी. म्हाका दिसोन आसलें दीस वॉज द रायट टायम टू स्टार्ट द स्कूल्स. कित्याक म्हज्या फाटल्यान एस स्कॉल आहा, म्हाजी धूव 9थाक आहा, आनी हेन्स गोवा SSC बोर्ड एग्जाम हांगा जाता. आमकां एक म्हयनो पासून मेळना स्कॉलाक येवपाक. सो आमकां हरी कित्याक करूंक जाय आसली. लेट द स्कूल स्टार्ट इन द एकाडेमीक इयर, दॅट इज इन जून. कित्याक आनी आजून आमकां कर्व जावंक ना. आमचो मनीस मोदतोच आहा कळ्ळें. So you think this decision is taken in a hurry? इन अ हरी. सो हें जावंक फावनासलें. दुर्दैव आमचें. प्रायमरीचे सेक्शनचे भुरगे आसा तेंचे तरी म्हाका दिसना की तांकां पेरंट्स म्हाका दिसना की तांकां स्कुलान धाडीत काय ना धाडीत. पण प्रत्येक पेरंट्साचो आपापलो निर्णय तो. पूण आतां पळोवंक जाल्यार हो म्हयनो चलता फेब्रुवारी. एप्रिलाच्या 4-5 तारखेर एग्जाम्स आसा. सो उरले अवघे आनी कितले दीस, एक अवघे म्हाका दिसता 1.5 म्हयनो कितें तरी उरला आसतलो. पूण ह्या 1.5 म्हयन्यांक लागून म्हाका दिसता खूब हरी खंय जालें. इतलो तेंप 2 वर्सां रावले. सो म्हाका एक सरकाराक सांगपाक कशें दिसता की एक 2-1.5 म्हयन्यांक लागून जे हो निर्णय घेतलेलो आसा, खंय तरी प्रायमरी सेक्शन जे आसा तांकां तुमी खंय तरी हें करचें, एडजस्टमेंट करचें. आनी 5th to 12th हें सरकारान म्हाका दिसता करूं येता. दुसरे वटेन पालकांनी मात शाळा सुरू करपाच्या निर्णयाचेर नाराजी उक्तायल्या. कोरोनाचो धोको कायम आसून सरकारान ह्या निर्णयाचो परतून विचार करचो अशी मागणी तांणी केल्या. एक म्हणजे सरकारान जो निर्णय घेतला की 21 तारखेच्यान सगळ्या भुरग्यांक, पयली ते 10वीच्या भुरग्यांक परत शाळेन रुजू जावपाचो निर्णय घेतला, हो अत्यंत बरो निर्णय आसा. कारण सगळ्या पालकां भितर एक संभ्रम निर्माण जाल्लो आनी पालक सारके एक टेन्शनानूच कशे आसले की भुरग्यांचे कशें जातले. भुरगे गेले 2 वर्सां घरा आसा आनी तेंचें शिक्षण ज्या 2 वर्सां फाटीं उरप, थोड्या भुरग्यांक त्या प्रमाणे मेळनासलें शिक्षण. आनी म्हणून ऑनलायन जरी असलें म्हणून ऑनलायनचें शिक्षण आनी खरें शाळेन येवन जें शिक्षण आसा तातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. आमकां सुद्दां बरो प्रतिसाद दिलो. सरकाराच्या निर्णयाचो सगळ्यांनी स्वागत केल्लें आसा. आमी आनंदान आसा केन्ना हे भुरगे आमचे सोमारच्यान रुजू जातले. आनी बरो निर्णय कित्याक म्हणटा, पयली ते 10वी सगळ्या भुरग्यांक आपयलेले आसा. आनी हेतून एक फायदो कितें जातलो की भुरग्यांक जेन्ना शाळेन येता न्ही, एकामेकाच्या सानिध्यान प्रत्यक्षान ते टिचराक पळोवंक शकतले आनी टिचरांचें मार्गदर्शन तांकां मेळटलें. आनी म्हणून म्हाका दिसता हो निर्णय जो आसा सरकाराचो अत्यंत बरो निर्णय आसा. तेजें हांव सुद्दां स्वागत करता. आनी म्हाका दिसता सगळे शिक्षक जे आसा सारके रावले, आतुरतेन रावले हें केन्ना निर्णय जातलो. आनी शेवट हो निर्णय जाल्लो आसा. येता ते 21 तारखेक आमी सगळ्या भुरग्यांचें स्वागत करतले आनी सगळे टिचर जे आसा सगळे गोंयभरचे सुद्दां स्वागताक तत्पर आसात. धन्यवाद.